गोय लोकसेवा आयोगात वांगडी म्हणून जाल्ली उदयसिंह रावराणे हांची नियुक्ती वादाचो विषय थारला। तांच्या नियुक्तेक कृष्णा पंडित हांणी आक्षेप घेतला। तांकां कोंकणी भाशेचें ज्ञान नासून तांची नियुक्ती ही राजकीय दबावाक लागून जाल्ल्याचें कांय जाण उलोवन दाखयतात। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांका बरयल्ल्या पत्रात पंडित हांणी रावराणे हांका लोकसेवा आयोगावयल्यान काडून उडोवपाची मागणी केल्या। गोंयान सेवा दितना ते नाशिक महाराष्ट्रांतल्या एका विद्यापीठात उपनिबंधक म्हणून कार्यरत आशिल्ल्याचो आरोप पंडित हांणी राज्यपालाक बरयल्ल्या पत्रात केला। तशेंच हे विशीं मुख्यमंत्री आनी मुख्य सचिवाकूय पत्र बरोवन कळीत केला। डॉक्टर रावराणे हांची नियुक्ती राजकीय पक्षपातीपणाचें उदाहरण आशिल्ल्याचो आरोप पंडितान केला। गोंय लोकसेवा आयोगाचेर नियुक्ती करचे खातीर कोंकणीचें ज्ञान गरजेचें आसता। दुसरे वटेन तांणी जीपीएससीच्या सदस्य पदा खातीर अर्ज केल्लो की ना तें पळोवचें पडटलें। कसलीच चौकशी करिनासतना तांची नियुक्ती केल्ल्याचें पंडित हांणी पत्रांत म्हणलां। तांकां काडून उडयलें ना जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी पंडित हांणी दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।